सरकार हर घर जल येवजणेच्या नांवान बडायो मारता पूण खरी परिस्थिती मात वेगळीच आसा। राजधानी पणजेक तेंकून आशिल्ल्या ताळगांव मतदारसंघातल्या कांय घरांक नळ जोडणीच दिल्ली ना। फाटल्या 12 वर्सां सावन ताळगांवच्या हनुमंत वाड्यावयले लोक नळ जोडणेची वाट पळयतात। नळ जोडणी मेळूंक नाशिल्ल्यान हे लोक बांयच्या उदकाचेर निंबून आसात। पळयात सरकाराच्या हर घर जल येवजणेची अवतिकाय उक्ताडार हाडपी गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। गोंयच्या सगळ्या घरांक पायपा वरवीं पिवपाचें उदक दिलां म्हूण गोंय सरकारान पुरस्कारूय घेतला। पुरस्कार दिवप्यांनी ताळगांवच्या हनुमंतवाडी वाठारांत भेट दिवन खरी परिस्थिती कितें आसा ती पळोवची। ह्या वाठारांत एकूच बांय आसा। हेच बांयतल्या उदकान हे लोक आपली तान भागयतात। गरमी बरीच वाडल्या, पावसाचो अजुनूय पत्तो ना। ताका लागून बांयचें उदक आटपाक पावला। ताका लागून थळाव्या लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात। गव्हर्मेंटान सांगला हर घर जल म्हणून उदीक आसपाक जाय घरांनी। आता हांव हनुमान नगर विच इज अ स्मॉल टायनी वॉर्ड इन आमच्या तालिगांव विलेजन। आता लास्ट इयर पासून हांवें हायलायट केलेले हो इश्यू जे हिंगा PWDचे उदीक अजून पासून येवंक ना, पावंक ना। कित्याक हो सगळो लोक जे हा ऑलमोस्ट 30 जाण हिंगा रावतात, 30 फॅमिली जे रावता हिंगा बांयचें उदक यूज करता। आणि आयज 7th जून अजून पासून पावस पडोंक ना आणि त्यांची परिस्थिती इतले वाईट आसा कित्याक त्यांच्या घरांनी पासून उदीक ना। बांय पळयल्यार बांय सारकी सुकल्या। नाव आय कॅन सी ऑल दिस पायप्स, हे सगळे पायप जे हा उदकाचे पायप त्यांच्या घरांनी वयता। आतां उदीक ना, कशें उदीक त्यांच्या घरांनी वयतले? ह्या लोकांनी इतले त्रास करून पंचायतीन वचून सांगला की बाबा आमकां PWDचे उदीक जाय। मागीर PWDचे डिपार्टमेंटान वॉटर डिपार्टमेंट पासून वचून तांकां सांगला की बाबा आमकां उदीक जाय, पूण अजून पासून उदकाचे कांय सोल्युशन जावंक ना तेंचे। PWDचे उदीक ना जाल्यार कशें दीस how are they supposed to survive and live without water? So this is something to ponder upon because government is saying one thing, har ghar jal, ami sagleche garani, we have provided water supply. Now this is Taligaon, which is part of Panjim city. This is the next city in the making. Construction is rampant over here. Pun hinga udik na, ya small garani udik na. So when they have not yet got water, how are you giving NOCs to big builders? Tanka udik jai manun. The panchayat, the PW department, the people of Hanuman Nagar deserves the right. It is their right to have water. They are paying their house tax. They are paying the taxes in the panchayat. Why are they denied the right of water? उदकाची मारामारी आशिल्ल्यान ताळगांवां खेडेगांव सारकी परिस्थिती पळोवपाक मेळटा। घरांतले जाणटे 1 किलोमीटर चलत वचून दुसऱ्यांच्या नळाचें उदक भरून हाडटात। देखून हर घर जल येवजणेच्यो बडायो मारप्यांक लोकांचे हाल दिसनात काय कितें असो प्रश्न उपरासले बगर रावना। काका कितके पयशान हाडटा उदक तो आतां? 1 किलोमीटर चलून आतां हाडटा उदक तूं? आता हे कोण बायचे काय नळाचे उदक? तांकां येता न्हू सकाळ तांकां येता सकलसून नो पंप बसयला हांगा सकल 5:30 तरी 4 दीस जाली तांकां काय नासलें। मागीर आमी खंयचे हाडटले उदक? आता आम्ही पळयल्यार ही ड्राम पासून एम्प्टी हा। हिंगा एक टँकर पासून येवपाक जागो ना, रस्तो सारको ना। रस्तो मातशें दाखय तांकां की एक माड रस्तो हा, थिंगा एक टँकर पासून येवपाक जाना। तर हे लोकांनी कशें हाडपाक जाय उदीक घरांनी? हो वाठार दोंगरार बसला। ह्या वाठाराक जोडपी धड रस्तो लेगीत नाशिल्लो। सांताक्रुजांतल्यान एक मातयेचो रस्तो ह्या वाठाराक आयला, पूण ह्या वाठारांतल्या लोकांचें नशीब आतां चमकलां अशें दिसता। आतां 10 मिटराचो रस्तो ह्या वाड्याक जोडटा, पूण हो रस्तो ह्या थळाव्या लोकांचे सोयी खातीर न्ही, जाल्यार तो वाठारांत येवपी व्हडल्या रहिवासी प्रकल्पा खातीर बांदला। आयज आमी हनुमान नगर जे एरियान आसा, आमी वयर वी आर ऑन द हिल टॉप आनी म्हाजे फाटल्यान पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 10 मिटराचो रस्तो लेटस्ट जानेवारीन टार केला। कित्याक? लँड यूज मॅपाचेर दाखोवपाक म्हणून। पूण आमी जेन्ना लँड यूज मॅप चॅक केला, हो रस्तो दाखयना। हो रस्तो कोणाक फायदो हो रस्तो? बिकॉज जे लोकांक हिंगा हनुमान नगराक लोकांक एक धाकटोसो रस्तो जाय आशिल्लो, सकलात तेंची सगळी घरां आसा, तांकां एक रस्तो इतले आय थिंक सो 15 वर्सां जाली ती रावता हिंगा, एक रस्तो पासून ना सारको। आणि हे कित्याक केला? आतां हिंगा पळयल्यार कांय घरांनी ना, हिंगा 1 or 2 हावजीस आसा, पूण 10 मिटराचो
रस्तो करपाक कोणाक फायदा? इट इज ऑल फॉर द बिल्डर लॉबी. इट इज ऑल फॉर कन्स्ट्रक्शन पर्पज. कित्याक जे कोणाक पयशे आसा ते बांदतले अशें. आनी आमचे पंचायत उगी आहा. आमी कितले पाटी सांगला पंचायतीक बाबा आमकां विलेजीन 10 मिटराचो रस्तो नाका म्हणून. दीस फॉल्स इन द विलेज पंचायत एरिया. नाका म्हणून. पूण आमचे पंचायत काय आयकना. आनी जे बिल्डर लॉबी आसा दे आर इन टच विथ आर प्रेझेंट MLA अँड हर हजबंड फॅमिली राज जे आहा तेंचे कडेन डायरेक्टली टाय अप करून हे असले रस्ते बांदता. ताळगांवतलो हनुमंतवाडी हो वाठार गांवांतल्यान सामकोच एकवटो. पूण कितलींशीं वर्सां जालीं सरकारान ह्या वाठारा कडेन पुरायन दुर्लक्ष केलां. पिवपा सयत हेर कामां खातीर लोक एकाच बांयचेर निमून आसात. सैमान नटिल्ल्या गांवांत आतां मेगा प्रकल्प येवपाच्या मार्गार आसात. प्रकल्पाक लागून कांय जाणां ह्या वाठाराक रस्तो मेळ्ळा. व्हडले प्रकल्प आयले जाल्यार गांवची उदकाची ताण भागतली काय आसा ते बांयचें उदक ना जातलें हो व्हडलो प्रश्न आसा. गोमंतक TV खातीर स्पेशल कॉरस्पॉन्डंट समीप नार्वेकार.